Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हरका तुका जेजू आजच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां अनेक सोयेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता आमी न्हू पूण आमच्या भितर आहा तो पवित्र आत्मस उलयतलो ह्या वेळार म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच तूं सांगताय दोगा तिगा मदीं तूं हाजीर आसा ह्या वेळार तूं हाजीर आसा आमची ऑलरेडी तुवें मागणी आयकलेली आसा आनी आमकां तुवें सोमया हे सहयोग दिलेल्या पासत तुवें चड चड तुका आर्गां दिन वाजता जेजू तशेंच सोमया तुका तुका गरज तेच आमच्या तोंडांतसून उलयतले तूं सांगता तूं उबें रावताय तेन्ना तुजो पवित्र आत्मस कितें उतयतलो तो तुका शिकयतलो म्हणून तुका आमी आर्गायता ह्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना पासत थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया आमेन थँक्यू जीसस हालेलुया हालेलुया तुमी पिक्चर पळयला न्हू जेजूचे जेजू खाकेन कोणाक घेवन आसा मेंढरो कोण तो आमी सगळीं न्हू ती एकट्या एकट्याक म्हणजे तो कितें सांगता आमकां तुमी हर एक घडी भियो नाका आपूण तुज्या सांगाताक आहा तुमी खंयसरूय गेल्यार खंयसरूय चल्ल्यार आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना आमी म्हणटा न्हू केन्ना केन्ना हांव एकसुरी आहा म्हाका कोण पळयतलो म्हाजो कोण ना कितें जातलें मागीर कितें जातलें मागीर तुका भिरांत येतली एकसुरे रावंक घरान बीन त्या तूं कितें म्हटलोय तुवें म्हटलें हांव एकसुरे आहा म्हाका कोण ना मागीर कितें जातलें कोणूच ना तर तुका आमकां जेजू ना हा तो कितें सांगता आमकां आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण सांगता तो आमकां तेन्ना आमकां भिरांत कसली येता कित्याक आमी भिवंक जाय वाचया आमी इब्रू 13:5 पळया कितें म्हणटा आमकां देव आपूण ते जेजू सांगता आमकां तुमकां गिरेस्तकायची आशा धरूं नाका म्हणटा आसा तितल्यान धादोशी जायात आपूण तुका केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना तो तर आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना सांगता जाल्यार आमकां भिरांत येतली आमी कित्याक भियाता हा कित्याक भियाता आमी आमचे कडेन देवाचें उतर ना आनी जेजू ना म्हणून आमी एका तेका सांगूंक भोंवता हांव एकसुरी आहा म्हाका कोण ना पळयणारो म्हाका हें ना तें ना कित्याक सांगता आमी आमचे कडेन उतर तर आमचे कडेन आसलें जाल्यार आमी कोणाकूच कितें सांगची नासली वाचया न्हू आमी पळया कितें म्हणटा तो तुमच्या जिवितान गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाकात पळय कितें सांगता आमकां गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाका आमी तर गिरेस्तकायेन तर जाली न्हू जेजू विचारतली न्हू आमी तुमी पळयल्या न्हू चड गिरेस्त जाल्लो तांकां टायमूच ना जेजूक दिवंक आहा पळयला तुमी न्हू ती म्हणटा कितें जाणां मातशें मागण्याक येता आगो म्हाका टायमूच इतलो बिजी हांव इतलो बिजी संवसाराच्या कामान सारको म्हाका वेळ टायमूच ना टायम आमी काडूंक जाय जेजूक सांगूंक जाय जेजू हांव आयज प्रेयराक वयता म्हाका इल्लो तरी टायम दी एक तरी प्रवचन म्हाका मेळोन म्हाजी णवसणी जातली आमी अशें म्हणटा ना आमी कितें म्हणटा म्हाका टायम ना प्रेयराक येवंक आनी त्याच वेळार कोणी फोन मारलो आयज आमगेर बर्थडे आहा आवय कितलोय टायम जावंक हांव येताच टायम काडून सांगा ना प्रेयराक कितें करता टायम ना कित्याक ह्या संवसाराच्या देवान तेंची मनां कुड्डी केल्या कित्याक तांकां सोदकोंक कळना तांकां सोद कळ्ळ्यार कितें जातलें ती मागीर कामाक आपलो टायम मातसो एक हॉलिडे घालतली कितें घालतली आनी येतली न्हू प्रेयराक ताका लागून तांकां हेका खबर आहा ह्या कुड्ड्या देवाक ताका खबर आहा तांकां सोद कळत जाल्यार ती स्वता फाटल्यान धांवतली ताका लागून तेणी तांकां पयलींच फाटीं काडून दवरता तो पळया न्हू गिरेस्तकायची आशा कित्याक धरूंक कळना ती कित्याक आमी चड गिरेस्त जाली जाल्यार देवाक वळखतली आमी ताका लागून आमी कितें सांगूंक जाय जेजू म्हाका चडूय श्रीमंत करूं नाका गरीबूय करूं नाका मोदेत दवर कित्याक गरीब जाल्यार कितें म्हणटली आवय म्हाजे कडेन हें ना रात दीस पीन घातली न्हू आमी आमकां खबर ना एफिसियन 1:3 बरयलां जेतून आमकां सगळें ऑलरेडी दिलेलें आसा पूण आमी कितें करूंक जाय आर्गां दिवन घेवंक जाय तें आमकां खबरूच ना हादावाद आनी हेवेक कितें केल्लेलें तांकां रोजच्या आदी हा
सगळे करून रोचलेली न्हू पयलींच आदावांक आनी एवेक रोचलेली देवान हा सगळे करून दवरलेले म्हणजे आमकां दवरूंक ना सगळे करून दवरला म्हणजे आमी कित्याक म्हणटा हेच ना तेच ना आमकां देवाच्या उतराची पदवी खबर ना देवाच्या उतराची आमकां कितें देवाच्या उतरान बरयल्लें आहा तेजें आमकां खबर ना म्हणून आमी फसना आमी न्हू तेका लागून तो आमकां कितें सांगता गिरेस्तकायची आशा दवरूं नाका म्हणटा आमकां तेका लागून तो सांगता आमकां गिरेस्तकाय जाली आमी देवाक विसरतली देवाक विसरतली मागीर कितें जाता आमच्या जिवितान हा कश्ट घेता भिरांत येता दुयेंस येता सगळें येता केन्ना कित्याक आमी देवा कडसून पयस गेली तेन्ना मागीर आमी कितें म्हणटा एका तेका फोन मारता मागीर न्हू म्हाका हें जालां तें जालां करून आमी देवाचें उतर घेवन आमी वाचूंक बरोवंक जाय आनी शिकोवंक जाय आमी देवाचें उतर कित्याक शिकोवंक जाय म्हणटा तुका आमी तूं जर शिकलय देवाचें उतर जाल्यार तुकाच बरें आनी तुज्यान तें घरा कडेन केद्याय टायमार तुका प्रेशर येयलो कितें येयलो तुजे कडेन उलोवंक जाता त्या उतरान आनी तुका फेस करूंक जाता आमी पळय आहा तितल्यानूच तो म्हणटा धादोशी जाया म्हणटा आमकां म्हणजे आमचे कडेन कितें आसा तितलेनूच धादोशी जाया आतां आदावांक आनी एवेक तो तेंच्यांनी तर देवान तो तांकां पयलीं रचलेली आनी हे सगळे तर मागीर केल्ल्यो वस्तू जाल्यार ती पिरगांतली आसली रात दीस न्हू जेजू आमकां कपडे ना जेवण ना खाण ना देवा कडेन धांवन धांवन जातली आसली देवाक पयलींच खबर आसली मनशाची मनीस कितें करतलो देवाक पयलींच खबर आसलो तेका लागून देवान सगल्यो वस्तू पयलीं केल्या आनी निमाणो मनशाक केला तेका खबर आसली न्हू मनशाची आतां आमी पळय आमचे कडेन इतलें आसून सुद्दां आतां आमी कितें करता एक साकोर ना तायल ना तांदूळ ना करिना आमी करता पळय आमी म्हणटा म्हाजे कडेन चड आहा आयज नाल्ल चड आहा साकोर चड आहा म्हणटा आमी काय आमी सांगता न्हू आयज आमगेर हें ना तें ना तें ना मागीर कितें जातलें नाच जातलें आनी तुका मागीर सोदीत तें करचें पडटलें तेका लागून आमकां देव कितें सांगता ही गिरेस्तकायची आशा दवरूं नाका म्हणटा आमकां आहा तितल्यानूच धादोशी जाया आमचे कडेन आहा तितल्यानूच आमी आर्गां दिवंक जाय जेजू आयज म्हाका आसा तेतूंत हांव सॅटिस्फाय आहा जायत्या लोकांक पयल्या न्हू जेवण ना खाण ना आमकां तरी मेळटा न्हू जेवण कितल्या लोकांक पयला तुमी जेवण ना ती कितें करता थोडो आनी किडो पडलो तो वयता आनी हॉटेलांतली ते पावस चोरून व्हरता त्या फाटल्यान ते धांवता पळय तांकां बुकेक लागून ते कितेंय करता न्हू तेका लागून आमी आर्गां दिवंक जाय आमी आहा तितूनच आमी धादोशी जाल्या आनी आर्गां दिवंक जाय आमी फुडें पळोवया कितें म्हणटा तो आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच धादोशी जायात कित्याक खूद देवान अशें सांगलां हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना पळय कितें सांगता हांगासर आमकां देव आपूण तुका तर केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हणून सांगता जाल्यार आमकां भिरांत आसा आमकां कोणी सोडल्यार आमी जेजूच्या हातीक धरून चलल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना आमकां जेजू म्हाज्या सांगाताक जेजू म्हाका न्हिदतना बसतना उठ्ठना तो म्हाज्या सांगाताक तो म्हाका सोडचो ना आनी सांडचो ना सांगला त्या उतराक आमी गोट धरून रावंक जाय त्या उतराक जेन्ना आमी गोट धरून रावता तेन्ना आमच्या जिवितान सगळें आमकां गोठाय येता बळ येता आमकां आनी आमकां भिरांत कसलीच जायना तुमी एग्जाम्पल करून पळोवंक जाय जावंक जाय आमी एका तेका सांगच्या परस आमी जेजू तुवें सांगल्यार बरयल्लेलें आसा बायबलान हांव एकसुरो ना तूं म्हाज्या सांगाताक आसाय आहा न्हू जेजू आमच्या सांगाताक सगल्यांच्या आमकां भिरांत आसा भिरांत कोणा कडसून येता सैताना कडसून येता भिरांत आमकां देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला ना 2 टिमोथी 1:7 कितें म्हणटा देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना मोगाचो गोठायचो आपदामन दवरता तसलो आत्मो दिला आमकां मोगाचो आत्मो दिला जाल्यार आमकां भिरांत आमची पयस काडटा हो भिरांत केन्ना पयस वयतली आमची जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयत रावतली तेन्नाच आमची भिरांत पयस वयतली जाल्यार आमची भिरांत पयस वयची ना आमी आतां कितें शिकतालीं मेंढऱ्याचें शिकतालीं न्हू मेंढऱ्याक पयला न्हू जेजून कोणाक घेतला तो जेजूच्या खाकेन कोण आसा आमी आसा न्हू मेंढरो म्हणजे आमी तो कोण
तो सांडटा तो कितें करता मेंढरो आमी आतां एक एक शेळी ताका सांडलेली कशी दिसता पूण तो आमकां गोपान घेता आनी आमकां आपणें केन्नाच तो सोडिना आमकां सोडटा जेजू आमकां आमीच त्याचो पयस पयस वयता जेजू हर एक घडी आमच्या सांगाताक आसा हर एक वेळा आमच्या सांगाताक आसा म्हाजे दुये यो म्हाजे पुता यो आतां यो हांव तुका रावता पूण आमीच कितें करता आमकां टायम ना जेजू तुका आमकां बिजी आहा रे म्हणटा आनी आमीच कोर सोरोन जेजू कडसून पयस वयता मागीर कितें म्हणटा आमी ह्या संवसारान देवूच ना देव आसलो जाल्यार म्हाजी हालत अशी जातली आसली म्हणिना खूब लोक म्हणटा देव आसलो जाल्यार देव आहा म्हणून कहो कळटा जाल्यार म्हाजे हाले जातले आसले पूण देव सांगता आपूण तुका केदी सोडचो ना सांडचो ना आमी हे विसरता आनी आमीच उलयता उतरां आनी आमीच घेता ही सगळीं वायट उतरां आयज आमी पळोवया लूक 15:4 वाचया पळोवया आमी मेंढऱ्याचे पळय तुमचे मोदें 100 मेंढरां आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात कितें म्हणटा हांगासर तुमच्या मदें कोण एक आतां मेंढरो गवळी एक आतां ते कडेन 100 मेंढरां आसा 100 हां 100 मेंढरां आसा न्हू ते पळोवया फुडें कितें म्हणटा तो तांतलें एक मेंढरू सांडलें म्हणुया न्हय अरण्यांत सोडून सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचो नासता तो रावत काय पळय कितें म्हणटा हांगासर एका गवळ्या कडेन म्हणटा कितें 100 मेंढरां आसा 100 पळय आयक सारकें आयका 100 मेंढरां आसा तितले एक सांडटा एक सांडलें तर कितली उरली तुजे कडेन 99 उरली न्हू आनी तो कितें करता तो तेका पळयना तो एक सांडलेले मेंढरू म्हणजे आमी एक सांडलेली मेंढरू आमी देवा कडसून पयस वयता तेन्ना आमी कितें जाता सांडलेले मेंढरू जाता आमी तो कितें करता तो आमच्या फाटी येता बाबा यो पुता यो बाय यो म्हाजे कडेन तो कितें करता 99 तेका थोडूच सांडटा त्यो आहा हरशी तेजे कडेन 99 आहा न्हू ना तेजे कडेन आसा तेजे कडेन पूण तो एके शेळेक लागून आमी जाल्यार कितें म्हणटली आसली आमी एक गवळी आसली आनी आमचे कडेन 100 मेंढरां आसली आमी ताका आतां चोरवा केला एक मेंढरू गेले सांडून आमी कितें म्हणटली आसली नो आहा न्हू आनी तेका आनी कित्याक सोदूंक या ह्यो म्हाजे कडेन नो आहा न्हू तेकाच घेवन या आमी म्हणटली आसली म्हणची नासली आमी एकाक सोदूंक धांवतली आसली हां हांवूय जाल्यार ना कित्याक 99 कितल्यो आहा म्हाजे कडेन पळय एक ना तो कितें करता पळय तेंकां थंयसरूच सांडटा 99 आहा जे कडेन पूण तेंकां थंयच सांडटा आनी एका शेळयेक सोदूंक वयता आनी ते मेळा सोड तेका थारो ना म्हणजे आमी एक पातकान पडलेली खंय वायट रस्त्यान गेल्लेली ती आमी एक शेळी आमी तेका जाय आमी तेका इतली इम्पॉर्टंट सारकी पूण आमकां वॅल्यू ना आहा ना आमी फकत गिरेस्काय हेच्या फाटल्यान तेच्या फाटल्यान धांवत आसा पूण आमकां जेजू पळय कितें सांगता तो न्यान्नो तेका इम्पॉर्टंट ना पूण एक शेळी तेका इम्पॉर्टंट आहा पळय फुडें आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खानार घालता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हणटा हांगासर पळय ते आतां तो सोदूंक वयता आमकां सोदूंक वयता एकट्याक जे देवा कडसून पयस गेलेली आसा पातकान पडलेली आसा खंयच्या खोळान पडलेली आसा तो आमकां एकट्याक सोदूंक वयता तो सारको कहो सोदता तो पळय आमकां सोदता मेवलें म्हणटून तेका हाडटा आनी ते खानार पडयता ते पळयलां न्हू पिक्चर तुमी ते खानार दवरता कहो ते
ते पिक्चर म्हणजे ती आमकां एकट्याक तूं सोदूंक येयल्लो आसा आनी तेणी आमकां गोपान घेवन तो हाडटा आनी आपल्या इश्टांक सांगता ते सांडलेले मेंढरू परत मेवळा म्हणून पळय कितलो खुशाल जाता पळय तो एकट्या खातीर तो आपलो जीव दिता एकट्या मेंढऱ्या खातीर. आमी आसा काय तयार जेजूक उलो मारूं जेजू हय खरेंच हांव ते मेंढरो सांडलेले. आमी सांडलेलीच न्हू सगळीं आमी बरीं सगळीं आमी सांडलेली एक टायम न्हू खंय पडलेली आमी हांव जाल्यार म्हणटा हांव खंय आसतली ती म्हाकाच खबर ना. हांव हांगासर मायक घेवन नाचची नासली जेजू मेळोंक नासलो जाल्यार म्हाका खंय वयतली आसली खंयच्या खोणान आसतली ती खबर नासली. अशे पयशे वेस्ट करतली आसली आमी गाडयांगेर हांगर कोण कितें सांगता थंय थंय वचोन आमी पयशे सगळे काबार करतली आसली. जेजूक आमी इतली आर्गायता कोटी कोटी धन्यवाद तेका कित्याक तेणी आमकां वेंचून काडली आनी आमकां सोत उगडापे केले म्हणून. आमी सगळीं सांडलेली मेंढऱ्यो पूण जेजूक लागून आमी सगळीं एकठांय आसा ना आमी आसा न्हू. तेका लागून आमी सोदीत आर्गां दिवंक जाय थँक्यू जेजस तूं म्हाका वेंचून काडलोय म्हणून. फुडें पळय सिस्टर. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची कितें म्हणटा एक पातकी मनीस म्हणजे आमी आतां एक पातकी आसलेली कोण आतां सोऱ्याकार बीन सोरो सोडून येता न्हू जिवीत बदलता न्हू आमी ताका कितें करता घेता आमी ताका परत ना न्हू ताका आमी तेजे पास्टूच उगाडटा. एक मनीस आसलो न्हू तो न्हू सोरो तेणी सारको कंप्लीट सोडलेलो म्हणजे तो 3 म्हयने कोर्स केलो तेणीन आनी ताका त्या पयलीं कितें जालें जाणा तो न्हू सोरो पिवन न्हू इतलो पियेतालो सोरो न्हू आनी रस्त्यार पडटालो. ताका बायले भुरगे बीन घेयनासली घरान ताका रस्त्यार पडटालो सारको तो. आनी तो एका कोणी ताका सांगलें एका ग्रुपान आहा थंय ताका 3 म्हयने 6 म्हयने दवरलीत जाल्यार तो कोर्स करीत जाल्यार बरो जातलो. थंयच रावलो आनी देवाचें उतर शिकलो आनी बरो जालो तो हुस्क्या खातीर रात दीस मागणें म्हणूंक लागलो हांव जावन जेजू क्रिस्ताचें आनी चेंज जालो आनी घरा येयलो बायले भुरगीं ताका घेयना कित्याक पातकी स्वभाव न्हू ताचो पयलींचो सोरो पिवन पडटालो रस्त्यार तो सोमाला कितें तोच ताचो स्वभाव आसा म्हणून आनी ताका घरान घेयना जाली ती कशीच घेयना ताका घरान. तेणी सांगलां आपूण चेंज जाला तरी घेयना. कितें जाता हे सगळे पातकी स्वभाव ताचो पयलींचो आसा तो ताका लागून ताका हें कर जेजू कितें म्हणटा हांगासर परत वाचया आमी एक पातकीचो जिवीत बदलीत जाल्यार कितलो आनंद जाता न्हू स्वर्गी राज्यांत. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. पळय कितें म्हणटा एक तर असलो पातकी मनीस तर येयत जाल्यार आपलें जिवीत बदलून जाल्यार जेजू कितली खुशालकाय जाता स्वर्गार जाता न्हू. आमी कितें म्हणटा आमकां दिसता तें पळयता आमी न्हू आमी कितें तो आतां चेंज जालो दिसता आमकां पूण तेजें लायफ आमी कितें करता आदलेंच तो आनी चेंज जातलो तो जल्मांकसून तो होच उरलो म्हणिना आमी म्हणटा तो एक प्रवादी तो एक देवाचें उतर परगट करता तो जेजूचें रगत पिवन येयला म्हणटा तेन्ना कितें जाता तेच्या भितर तें रगतूच जाता आनी तो ऑटोमॅटीक मागीर केन्ना सोऱ्याचें ताका रगत जाता आनी तो जेजूचें रगतूच पियेता म्हणीत जाल्यार मागीर ते सगळे आपले वायट छंद आसला ते तेंचे सोडून वयता तेच्या सांगातातले. आमकां देवाच्या उतराची जर वळख जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय रिगून रावंक जाय देवाच्या उतरान. जेन्ना आमी तेच्या उतरान रिगून रावतलीं न्हू तेन्ना आमकां सोत कळटलें आनी सोतूच आमकां सुटका दितलें. कितें म्हणटा सोत सोत कितें म्हणटा आमकां जॉन 8:32 म्हणटा न्हू तुमकां सोत कळटलें आनी सोतूच तुमकां सुटका दितलें म्हणटा. सोत म्हणजे कितें देवाचें उतरूच तुमकां सुटका दितलें. हांगर बरोवंक ना आमकां तुमकां हे मनीस तुमकां सुटका दितलो तो सुटका दितलो हें कांयच बरोवंक ना. आमी जर मनशाचेर विस्वास दवरला जाल्यार ह्याच वेळार आमी सोडून दिवंक जाय कित्याक मनीस तुका आयज बरो म्हणटलो मनीस फाल्यां तुका रोखडोच कितें जालें एक उतर तुवें वायट म्हटलय
सोडून गेलो न्हू मनीस. तूं म्हणटलें आवय बापूय भाव भयणा आसा म्हाका सगळीं हें करपाक. तितल्यानी तर मातशें तर तूं मिस्टेक कर, मातशें लेट घरा यो. पिरी 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 स्टार्ट जालें. कितें जालें? राग येयलो न्हू. मागीर तेंच्या वांगडा कुसू. तेका लागून आमकां कितें स्वतूच आमकां सुटका दिता म्हणटा तें स्वताकूच आमी घोट धरून रावंक जाय. स्वत देवाचें उतरूच आमी शिकोवंक जाय. देवाचें उतरूच तुका सुटका दिता. देवाचें उतर तुका पेकयता. साल्वसो उतारून मोग सगळें तुका करपाक फकत देवाचें उतरूच शिकयता. आमकां तो देवाचें उतर ना जाल्यार आमचे कडेन आमी अस्कोत. आमकां देवाच्या उतराची चड गरज आसा. देवाचें उतर आमी रिगून रावया म्हणटा आमी. कित्याक रिगून राव म्हणटा देवाच्या उतरान? तें उतर आमकां फुडें पावयतलें आनी आमकां सुटका दितलें. आनी सुटका तुका कितें दुयेंस पिडाचो सुद्दां तुका नाश करून दाखयतलें. कित्याक तूं जेन्ना तुज्या तोंडानसून उच्चारतलय तेन्नाच तुज्या जिवितान ह्यो मिलाग्री जातल्यो. मोन्यांनी जावच्यो ना. मोन्यांनी जातल्यो मिलाग्री. जेजून कितें केलें? हां जेजून कितें केलें? केलें काय उलयलें? हां उलयलें न्हू. जेजून आपणाक जाय तें उलयलें न्हू. आतां सकाळीं शिकल्या न्हू आमी लाजर फोंडान आसलो. जेजून कितें म्हटलें ताका? मोन्यांनी म्हटलें अहें केलें काय उलयलो कितें जाय तें आपणाक. हां उलयलो. लाजर भायर यो म्हटलो तेणी. कितें जालें? आमकां कितें जाय तें आमी उलयल्या शिवाय आमकां कांयच मेळचें ना. आमी तोंडानसून उच्चारूंक जाय आमकां कितें जाय तें. तुका पेखोवणी जाय तूं म्हणीत रावंक जाय आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. म्हाका भिरांत येता तूं पिरिमोटी 1:7 म्हणूंक जाय जेजून म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. गोठायचो मोगाचो आपदामनीचो आत्मो दिला. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. उलयता तेन्ना कितें जाता? आमचो भावार्थ वाडटा. भावार्थ कसो येता? आं देवाचें उतर आयकून एकदांच आयकून परतून कित्याक म्हणटा तो? आमकां एकदां आयकून आमच्या कानान भितर वयचें ना न्हू. दोनदां उठल्यार तिनदां म्हणल्यार कितें जातलें? आमच्या कानान वयतलें आनी तें काळजान आयकतलें आनी मागीर आमकां आमचीच पेखोवणी साल्वसो जातली आनी आमकां सोत कोण येतलें. ताका लागून आमी परतून देवाचें उतर उलयच रावंक जाय. उलयता तेन्नाच आमकां भावार्थ येतलो आमचो. आनी मिलाग्री खंय जाता? भावार्था वयनीच जाता. मिलाग्री खंय जाता? भावार्था वयनी न्हू. तूं आतां हांवें प्रे केलें तेणी प्रे केलें म्हणून ना. आमच्या भावार्थ आमचोय आनी तुजो भावार्थ दोगांयचो भावार्थ जेन्ना मिक्स जाता तेन्नाच मिलाग्री जाता न्हू. तुम्ही पळयल्या न्हू कितल्या जाणां हांव बरी जाली तूं बरें कितें जाता तेन्ना तुमी भावार्थ धरता. भावार्थ आमकां चड गरजेचो. कित्याक आमकां भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. भावार्था वयनी देवाक मानूंक सुद्दां जायना म्हणटा न्हू. Hebrew 11:6 आहा तितून पळय. कित्याक ताका लागून आमकां चड गरजेचो हो भावार्थ. भावार्थ आमी हेचेर धरता खंयच्या वस्तूचेर धरता तेन्ना आमकां आमी मेवलें म्हणून आमी सोत मानता. हां तो भावार्थ आमकां दिसना पूण आमी त्या वस्तूचेर सोत मानता. म्हाजें काम जालें. म्हाका ऑलरेडी प्रमोशन मेवलें. म्हाका बरें काम ऑलरेडी दिसना पूण म्हाका ऑलरेडी दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर आमी सोत मानता म्हणजे भावार्थ धरता आमी. कळ्ळें न्हू. मेवलें कशें धरता तो आमकां? शेळी खंय सारल्यार सुद्दां कहो वयता तो कळ्ळें न्हू तुमकां? हां एक शेळयेक लागून पळय तो कहो वयता सोदूंक तो पळय एके शेळयेक. ती आमी एक सांडलेली शेळी आमी. आमकां दिश्टी पडना आमी खंय पावता खंय वयता ती पूण आमचो जेजू आमच्या फाटाफाट येता आमकां सोदूच्याक. आनी तूं खोणान पडलेली सुद्दां जाल्यार तुका तो वाटयता आनी तुका परतून आपल्या इंडान हाडटा. आपल्या इंडान हाडटलो तेन्ना कहो हाडटलो तो आमकां दिश्टी पडना पूण आमच्या कोणी तरी आमच्या वांगडा येतलो कोण आजबोड्यांक धाडटलो आनी ताका परतून आपल्या सांगाताक हाडटलो. आमकां दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर आमी चड भावार्थ धरूंक जाय. आमकां कितें जाला फकत दिश्टी पडटा तेचेर चड आमचो फोकस न्हू. दिश्टी पडटा तेचेर चड फोकस न्हू आमचो. आमकां कितें दिश्टी पडटा तेजेरूच आमी उलयता न्हू. आमकां दिसना दिश्टी पडटा ते थोड्या काळाच्यो म्हणटा त्यो घडण्यो. ह्यो दिसना त्यो सासणांक तोखता म्हणटा आमकां. ताका लागून आमी दिश्टी पडटा तेजेर चड वेळ घालूंक कळना. दिसना त्या वस्तूचेर आमी चड वेळ घालूंक जाय.
आता आम्ही पळोवया आनी एक कोटेशन घेवया आमी जॉन 10:11 पळोवया. कळ्ळें न्हू न्हू शेणयो इम्पॉर्टंट काय एक शेळी इम्पॉर्टंट. एक शेळी. एक शेळी ती कोण हांव. आमी एक एकटी न्हू. तेका लागून आमी कोणाचो पाटलाव करता ते आमकां चड गरजेचें आसा. आमकां 2 ताळे आसा. एक परक्याचो ताळो आसा आनी एक देवचाराचो ताळो आसा. देवचाराचो ताळो आनी एक जेजूचो ताळो आहा सॉरी. त्यो आमी कोणाचो ताळो आयकून कोणाच्या फाटल्यान आमी वयता आनी आमी कितें करता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां कोण बरें सांगता त्या फाटल्यान धांवतली काय जेजूचो ताळो आयकून आमी ताचो पाटलाव करतली. जेजूचो पाटलो आमी आयकून ताचो पाटलाव करीत जाल्यार तो आमकां केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना. हांव बरो गवळी. पळय तो कितें म्हणटा हांव एक बरो गवळी म्हणटा. जेजू सांगता हांव एक बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. पळय हो आतां गवळी कितें म्हणटा आपूण एका मेंढरा पासत म्हणटा जीव दिता म्हणटा तो. कोण तरी आमकां सांगता हां आमचे फॅमिलीन कोण तरी सांगता आमकां हांव तुज्या पासत जीव दिता म्हणून सांगता तुका हां. हो पळय सांगता गो हो तो हांव तुज्या पासत जीव दिता म्हणटा गरो गवळी. एक न्हू ब्रादरान एकदां पिक्चर घातलें हेचेर युट्यूबार हेचेर आमकां एक ग्रुपाचेर पिक्चर येयल्लें. ते कितें जालें तो मेंढरा आसली तेजी खूब मेंढरां आसा तेजी सारकी. आनी तो मेंढरा आहा न्हू खूब एकटो येता आनी म्हणटा की तांकां आतां आफयता आपल्या ताळ्यान. तेचो ताळो आयकना परक्याचो ताळो. तो कोणाचो आयकता ताळो गवळ्याचो ताळो. तो गवळी ताका घेवन भोंवता न्हू तो वयता मागीर लास्ट. तो ताळो आयकना परका सगळीं धांवून येता. पळयलाय तो आमकांय कळोंक जाय कोणाचो ताळ्या फाटल्यान आमी धांवता. परक्याच्या ताळ्या फाटल्यान धांवता काय जेजूच्या ताळ्या फाटल्यान धांवता आमी. दोन एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आमकां कोणाचो ताळो इम्पॉर्टंट आसा आनी कोणा फाटल्यान आमी धांवता ती. आमकां कोण सांगात हे बरें आसा रे तें बरें आसा आमी कितें करता त्या फाटल्यान धांवता. पयल्या न्हू आतां कितें जालां आतां चडशें कितें सांगता पळय कोण येता न्हू अमके पयशे बँकेन घातल्यार चोबल जाता 5 जाता कितें सांगता न्हू तुमकां. आमकांय सांगताले अमके बँकेन घाला ना कितें तरी आतां ग्रूप कहे आनी ते मागीर पयशे घाला तुमी आनी मागीर तुजे टिब्बल चोबल जाताले आनी मागीर कितें करता आमी तोच हां मागीर ताका आमकां स्वत कळोंक जाय वो कोणाचो ताळो. आतां कळ्ळें न्हू परक्याचो म्हणून तेन्नाच आमी स्टॉप करूंक जाय. परक्याचो ताळो म्हणून जेजू सांगता आपूण तुज्या सगल्या गरजांनी ऑलरेडी पावता. सोमी म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. आमी त्या उतराक गोड धरून रावंक जाय. आमी कितें करता परक्याचो ताळो कोण येयलो जाल्यार आमकां कितें सांगलें आमी रोकडीच टर्न जाता. ताका लागून आमी परक्याचो ताळो आनी देवाचो ताळो आयकून शिकोवंक जाय. पळय आनी एक मुशारेकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची खाशाची न्हय म्हूण लांडगो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता. आनी परत वाच सिस्टर ते एक मुशारेकार हय म्हणजे एक वायट तुका तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची खाशाची न्हय म्हूण लांडगो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांडगो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पटायता. पळय हो आतां कोण देवसार येता आनी तांकां ते गवड्यांक आसा मेंढरे आसता तांकां येवन दुस्पट्टा आनी आपल्या कब्जान करता. म्हणजे आमकांय कितें करता तो येता सोयतान आनी आमकांय आपल्या ताब्यान ओडून व्हरता. असो आतां तुमकां आतां सांगला न्हू एग्जाम्पल दिला अमके घातल्या अमके घातले तो कितें करता आपल्या ताब्यान तुमकां ओडून व्हरता. तुमकां हे दिल्यार हे घेतल्यार हे जातलें ते दिल्यार तूं आतां सांगलेलें न्हू एक घेतल्यार एक फ्री 2 घेतल्यार 2 एक फ्री. तो हे आमकांय गुणायता तो
तुमकां पळय एक घेतल्यार एक फ्री अशें करून आमकांय घेवन येता आनी आमकां तो आपल्या कब्जान करूंक सोदता. पूण आमचो गवळी थंयच आहा. हो आतां कोण पोरक्याचो ताळो. पोरको येता आनी त्या मेंढऱ्यांक आपल्या कब्जान करूंक सोदता. तेन्ना कितें जातलें मागीर आमी मागीर फसता न्हू. तरी पूण तो आमकां सोडिना. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढरांचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा. हय पळय तो परक्याचो ताळो. तो आतां कितें करता ताका मेंढ्याच्या पडूंक ना न्हू ताका तो आपले सोडून दिता. फुडें पळय हांव बरो गवळी तसो हांव म्हज्यांक वळखता. हय पळय हो आतां बरो गवळी. तो आतां पोरक्याचो ताळो आनी हो बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्यांक वळखता सारको पक्को. म्हणजे स्टेटमेंट सांगल्या तुमकां न्हू. तो तुजो ताळो आतां ती मेंढरां आतां कितली आसली तांकां एकटो एकटो वयता आनी थंय आफयता तांकां यो यो म्हणून आपले भाशेन. ती येयना. कित्याक येयना तांकां ताळो कोणाचो आवाज येता फकत गवळ्याचो ताळो आयकूंक येता. आनी एक मेंढरां कितें जाता हे मेंढऱ्याक न्हू तुमी सोडल्यान न्हू मेंढरू ताका परतून घरा येवपाक जायना. बाकीच्या सगळ्या गाय कुत्रे माजरां सगळीं पळय ती तांकां तुमी सोडा ती परत येता न्हू घरा. हेका तूं सोडून गेले न्हू ते परते येवपाक ताका जायना. ताका गवळी जावत. ताका गवळी ना जाल्यार ताका परते येवपाक जायना. ते गवळी येतकूच ते कितें करता उशेता आनी नाचता सारके. ताचो ताळो ताका आयकूंक येता गवळ्याचो. ते पयस सुद्दां आसले न्हू मेंढरे जाल्यार तूं गवळी त्या वटेनसून वयता न्हू केल्या पुरो ते खंय आसलेले तो तेजो ताळो आयकून ते धांवून येता. आनी ताका मेंढऱ्याक कितें जाय ताका सांगात जावो चलोंक बिलोंक. ताका लागून ती मेंढरां वयता आनी गवळी फुडें वयता पयल्या न्हू तुमी तो ताच्या फाटल्यान फाटल्यान वयता. ताका लागून आमकां जेजूचो सांगात जावो हर एक वेळार. आमी वयता तेन्ना तेन्ना आमी जेजूचो सांगात घेवन वचोंक जाय. आमी आतां गाडी चलयता आमी म्हणटा जेजू म्हाज्या फुडें वयता आनी म्हाजी गाडी हांव चलयना आज फुडें गाडी चलयता आनी म्हाका व्हरता सारकें. आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो वस्तू जातल्यो. गवळी फुडें वचून आमची सगळी वाट तयार करता. ट्राफीक बीन कांयच ना स्ट्रेट वचोंक मेळटा आमकां. आमी उलयना आनी आमी घेयना. आमकां उलोवंक जाय. फुडें पळोवया. हांव बरो गवळी तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. पळय म्हजी ती म्हाका वळखता म्हणटा. कोण आसा ती आमी सगळीं. ती आतां आमी जेजूक वळखता म्हणटकूच आमी तेज्या फाटल्यान वेता. आनी आमी ती आमकां वळखता तो परक्याक वळखना तो. आमी वळखता तेन्ना आमकां आमच्या फाटल्यान येतलो. आमी उलयता त्या उतरा वरवीं तो आमचे कडेन येतलो दायजां. आनी म्हज्या मेंढरा पासत हांव म्हजो जीव दितां. पळय हाज्या मेंढरा पासत हांव जीव दिता. एक मेंढरू सोडून गेले जाल्यार सुद्दां तो सोदून वचोन ताका परतून हाडटा आमच्या सांगाताक आनी तो 100 ती मेंढरां करता. कित्याक ताका इम्पोर्टंट एक मेंढरू कित्याक इम्पोर्टंट ताका खबर आसा हें सांडलें जाल्यार हें खंय वायट रस्त्यान वयतलें खंय तरी वायट वयतलें कितें तरी जातलें ताका खबर आसा म्हणून तो एका मेंढऱ्याक सोदूंक वयता. तो सारको कसो वयता पळय तो न्हय तांकां थंयच सोडटा. ती सुद्दां खंय तरी वचोंक शकता झाडां माळाक पूण ताका तेचें पडलेलें ना. पूण आमचें ताका चड पडलेलें आसा. आमकां लागून तो सोदूंक वयता पळय खंय 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 वयता थंय तो आमच्या फाटल्यान वेता तो सारको. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. पळय तसो म्हणटा बाप म्हाका वळखता तसो परत वाच जसो बाप परतून वाचता. वाच वाच. आनी म्हज्या मेंढरा पासत हांव म्हजो जीव दितां. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता.
पळय जसो बाप म्हाका वळखता तसो हांव बापाक वळखता म्हणटा आनी आपल्या मेंढऱ्या पासून तो जीव दिता म्हणटा एक मेंढरा पासून तो जीव दिता कोणा पासून आमकां एकट्या पासून तो जीव दिता सारको आपले आमी म्हणटा कितें जाणां आमकां येना तेन्ना पूण आमकां पासून जेजू सांगता आपूण तुज्या पासून एकट्या पासून म्हणटा येयलेलो आसा ह्या संवसारांत आनी आपूण एक मेंढरीक सोदूंक येयलेलो आसा तूं वायट रस्त्यान गेलोय तूं खसुरूय गेलोय तूं पडटा कहो दिसलोय तुका पूण जेजूक उलो मार जेजू तुका वयर उखलता तुका केन्ना उखललो जेन्ना तूं ताका उलो मारतलो तेन्नाच तो तुज्या जिवितान येतलो आनी तुज्या जिवितान काम करतलो आमी तर मनीस आतां म्हाका जेजूचें उतरूच खबर ना येना तेन्ना मनीस जाल्यार ना आमकां शिकोवची गरज आहा देवाचें उतर आमकां देव कितें सांगता यो पुता म्हाजे यो म्हाजे दुये आनी बस हांगासर आनी देवाचें उतर आयक म्हणटा तूं आयकता तेन्ना कितें मेळटा तुका तुज्या कानान आयकताय तेन्ना तुका भावार्थ येता आनी तुज्या जिवितान तुजी नवसोडणी जाता तुजें कितें आसलेलें वायट कितें उतर आसलेलें तें तुज्या आंगोर बसोन सोमतेच सुटावे जाता उतरां वरवीं आनी तुका पेकोवणी सारवसाव तारण मेळटा तुका कशें जाता हें फकत उतरानूच जाता आमी कितें म्हणटा आमकां कावन्सिलींग जाय हें जाय ना आंगोर आमी प्रिचींग करता कितें करता आमी न्हू पूण आमच्या भितर तो पवित्र आत्मो करता तेची वरजूनच तुमकां सगळ्यांक सुटका पेखोवणी मेळटा मेळना मेळटा न्हू आमकां कितें म्हणटा आमी थंय गेलेले न्हू गो आगू तेणी प्रिश केलें न्हू सगळें म्हाकाच तें सगळें म्हाकाच आमी केन्ना वास्को वयता न्हू ती भयणा कितें म्हणटा हांव आयज प्रिश केला न्हू तें म्हाकाच सारकें कितें म्हणटा कित्याक तांकां कितें जाता तांकां तें उतर लागता तांकां स्वत कळोन येता आनी स्वतूच तांकां सुटका दिता तांकां आतां ती कितें म्हणटा ती भयण एकटी तेजें चेडूं तें भयण आमची प्रिचींग धाडटा न्हू ताका आमी तें हें करता रिकॉर्डींग करता तेन्ना प्रिचींग धाडटा न्हू तें कितें म्हणटा तें चेडवान तेचें आयकलें प्रिचींग आनी आवय अशी सद्दी मागण्याक येता चेडूं येयना आवय ना आवय सद्दी मागण्याक येता आनी आवयच्या तोंडानसून तर एक कितें वायट उतर सरात न्हू मम्मी हें शिकयता गे तुका सोमतें डायरेक्ट ताका करेक्ट करता ते येता न्हू संडेच्या संडे एक टेस्टिमोनी घेवन येता आनी सांगता आमकां हांवें सांगलें सारकें म्हटलें तें घरा कडेन म्हटलें पुलीसमॅन आसलें म्हणटकूच बरें जाता म्हटलें करेक्शन करपाक म्हटलें सारकें जोरी दिवन सांगता चेडूं पळय म्हाका करेक्ट करता म्हणटा आनी आपुणूय म्हणटा चेडूं आयकता म्हणटा देवाचें उतर खूब चेंजिनेस आहा म्हणटा कित्याक पळय जेन्ना आवय मागण्याक वयता तेन्ना कितें जाता आनी ती यूट्यूब भुरगीं आयकता मागीर चोरून सुद्दां भुरगीं आयकता आनी ती तांकांय मागीर उर्बा येता आपूण देवाचें उतर शिकोवंक कशें आनी देवाच्या उतरान मागीर कितें थंय उलयता न्हू तें मागीर आवयक बापायक करेक्शन करूंक मेळटा कित्याक तांकां स्वतूच कळोन येता आनी स्वतूच तांकां सुटका दिता आनी हांव उलय आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात पळय आनीकूय आमकां मेंढरां आसा म्हणटा कोण ती दुसरी म्हणजे कोण जांकां देवाच्या उतराची वळख ना देवाच्या उतरासून ती पयस गेलेली आसा आनीकूय मेंढरां आसा म्हणटा आतां आमी एक मेंढरां आमी सांडलें तें सोदून हाडलें न्हू तेणी आनीकूय आमकां तेच्या गोट्यांतली न्हू म्हणटा ती भायली म्हणटा आसा आनीकूय मेंढरां आसा आमकां म्हणटा तांकांय हांवें हाडूंक जाय पळय तांकांय हांवें हाडूंक जाय कशी हाडटली आमी तांकां कशी हाडटली आमी आमची टेस्टिमनी सांगून न्हू नाल्यार तूं देवाचें उतर डायरेक्ट गेली आनी तुजें आयकतली कोण तरी देवाचें उतर कोणूच आयकना तूं तो तुजी टेस्टिमनी सांगशीत न्हू अमके जाग्यार वचून म्हाका मुगो ही पेन आसली म्हाका हें आसलें एडेक आसलें कितें आसलें आनी हांव वचून थंय जाग्यार मुगो ती बरी जाल्या टेस्टिमनी रोखडीच आयकता आनी प्रिचींग नाका 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 म्हणटली एग्जाम्पल घेवया आतां तुमी चौगान बसल्यान बरी घरा कडेन बरी गार्डनान बीन बसल्या तुमी आतां आनी बऱ्यो गजाली करता संवसाराच्यो बऱ्यो गजाली करता संवसाराच्यो सारक्यो टाळ्ळी ना संवसाराच्यो गजाली एक उठ आनी म्हूण थंय देवाचें उतर प्रीच कर बेश्टें म्हूण तूं जाणा हांव अमके कडेन गेल्ली थंय बरें प्रिचींग जालें सारकें आनी हें कोण तरी आयकतलो एकटी उठून वयतली न्हू कित्याक तांकां देवाचें उतर नाका कित्याक तांकां संवसाराच्या ह्या कुड्ड्या देवान कितें केल्या तेंची मनां सगळीं कुड्डी केल्या कित्याक तांकां स्वत कळोवंक कळना म्हणून तांकां कळटा तांकां तर स्वत कळलेलें जाल्यार ती देवा कडेन येतली नासली न्हू
ती आयकतली जरी देवाचें उतर आनी ती तेच्या गोठ्यान परत येतली आसली ती 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 म्हणटा ती ताका लागून तो म्हणटा कितें आनीकूय आसा म्हणटा आमकां आनीकूय आहा म्हणटा भायली म्हणजे ती देवाचें उतर नोकळी आसलेली देवाच्या उतराची ओळख आसा पूण ती पयस गेलेली आसा थोड्यांक देवाच्या उतराची ओळख आसा पूण देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतराची हें ना तांकां गिन्यान ना तांकां देवाच्या उतराची वळटा ती देवाच्या उतराक पूण तांकां अशें सोत तांकां कळोन येवंक ना अशें सोत तांकां मेळना ती म्हणटा तो ती आसा आनीकूय म्हणटा आपणाक परत वा सिस्टर ते आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात ती ह्या ओडपांतलीं न्हय तांकांय हांवें हाडूंक जाय पळय कितें म्हणटा तांकांय हांवें हाडूंक जाय हांवें म्हणी की न्ही जोड एकल्यांनी तांकांय हांवें हाडूंक जाय म्हणटा आमच्या इंडान हाडूंक जाय म्हणटा तांकां तांकां आमी कशी हाडूंक सांगलां न्हू तुमची टेस्टमनी दिवपाची तुमकां आनी कांय ना आनी तुमचें तें प्रवचन आयकपाचें ना आनी मोगानूच कार्य करपाचें मोगान कार्य करीत जाल्यार ती तुजे कडेन येतली तूं तर येवकूच जाय आत्ताच्या आतां म्हाज्या वांगडा तूं येवकूच जाय रिट्रीटाक जातलें हां आमी कितें करता का फोर्सफुली करता तांकां आनी तूं फोर्सफुली करून ताका हाडलय रिट्रीटाक बसयलय बसतलें हां ही वाज येयलो म्हाका शी हांगर वाज प्रिचींग 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 सारको वाज येयलो म्हाका म्हणची ना आतां कितें जालां आमकां हांगासर आतां खंय तरी तूं मागण्यांक वयशीत न्हू पयला तुमी 1 वराच्या वयर कोण बसता हांगासर पळय तुमी 3-3 4-4 वरां 5-5 वरां बसता पळय हांगासर प्रिचींग आयकूंक बसना कित्याक तुमकां सारकी ट्रेन जाला आनी कोणाकूय हाडशीत आनी तूं देवाचें उतर आयकशीत न्हू जाल्यार थोड्यांक वाज येता देवाच्या उतराची इतलो गोत म्हणटा थोड्यांचें कितें आसता प्रिचिंगान तेंचे बरोबर प्रेज एंड वर्शीप आसता डांस आसता आनी तेंचें कितें थोडेंच प्रिचींग न्हू आमी सोलापुरा वयता न्हू थंयसरूय तशेंच प्रिचींग थोडें तेंचें कितें सॉंग्सां खूब सॉंग्सांच ती चड म्हणटा सारकी आमी गेलीं म्हणटकूच आमी तांकां सांगता मातशी कमी कर म्हणजे आमच्या एका कमी करता आनी आमकां मागीर प्रिचींगेक दिता ती पळय कितें तांकां कितें जाता तांकां फकत सॉंग्सूच सुबेज जाय सॉंग्सांनी म्हणून हिलींग जाता सॉंग्सांनी जाता तूं जेन्ना प्रेज एंड वर्शीप करता तेन्ना हिलींग डिलिव्हरन्स जाता म्हटल्यार आमकां कितें जाता आमकां चडशें देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता देवाचें उतर शिकल्यार तुका कित्याक बरें तुका फाल्यां कोणाक फायद्याक पडटलें तुका कोणागेर गेल्यार तुका फायद्याक पडटलें परत तुका ऑनलायनीचेर प्रीच करूंक मेळटलें तुका देवाचें उतर सांगूंक मेळटलें तुका ताका लागून आमकां हांगर शिकोवपाचें हें ट्रेनींग आसा आमकां हें हांगासर कितें जाता हांगासर तुमी शिकता आनी वचोन दुसऱ्यांक शिकयता पळोवंक ना तुमी हांगासर कितलो लोक येता प्रार्थने कडेन येवन कितलो लोक येता आनी आतां प्रवचन करता आपलें ओन कित्याक तांकां तेंच्यांनी तांकां स्वत कळोन येयलें आनी स्वताची तांकां वळख मेळ्ळी आनी तांकां स्वतूच सुटका दिल्या तांकां हाका लागून आमकां चड गरजेचें कितें देवाचें उतर शिकल्यारूच आमकां फुडें आमकां कोणायकूय दिवंक मेळटलें कोणायकूय आमकां शिकोवंक मेळटलें देवाचें उतर एक वर्स तरी राव गो म्हाजे कडेन हांव तुका शिकयता देवाचें उतर फोनाचेर सुद्दां आमकां शिकोवं येता देवाचें उतर इतलें उरलां न्हू आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी पळय शेवटी निमाणें कितें जातलें म्हणटा तो सगळीं एकेच कडेन येवंक जाय न्हू एकाच गवळ्या कडेन येवंक जाय न्हू सगळीं हां बरयलां न्हू सगळीं निमाणी एकूच हिंड जातलो म्हणटा एकेच गवळ्या कडेन निमाणी येवंक जाय म्हणटा ती सगळीं जाणां ही आतां हिंडातली सेपरेट आहा हिंडातली ती काय आपूण तांकां सगल्यांक हाडूंक जाय आनी एकूच गवळ्या कडेन येवंक जाय की सगळीं हिंड सारको तेन्नाच कितें जातलें सगळीं हिंडा एके कडेन येयली म्हणटकूच मागीरूच शेवट जाता जाणा न्हू आतां पळयलां न्हू तुमी सगळे कडेन खंय खंय तुमी पळोवंक ना तुमी आतां इतलें प्रवचन जाता ते कोण 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 पास्टर कोण कोण प्रिचर देवाचें उतर दीत आहा न्हू कित्याक हे तांकां सोत कळोन येयला जेजू येवचो जातो जाला म्हूण कळोन येयला तांकां म्हणून लोक सारको धांवता सैतानूय आपलें काम करता तो आडोवंक सोदता पूण ती आडवता आडवना जी कोण आडवना पळय तांकां मारता झोपडटा कितें करता पूण ती जेजूचोच पाटलाव करता हांव जेजू केन्ना सोडचो ना म्हणटा हांव जेजूक त्या पाटलीक रावतलो म्हणटा ती सारकी थीर रावता सारकी
आणि असले आता टायम येयला पळय. कित्याक सांगता तो, तेका लागून निमाणो म्हणटा तो एकूच इंड जातलो म्हणटा. सगळीं आपले सायडीक येतली, सगळीं इंडान येवंक जाय म्हणटा आपल्या. तेका लागून तो एका एका मेंढऱ्याक सोदूंक वयता. आमकां सोदपाक वयता तो. खंय खंय आसले, कोण सांडला तेका सोदूंक वयता आमकां. पूण आमी त्याचो ताळो आयकोता काय पोरक्याचो ताळो आयकोता? ते जोण एकल्याचे दवरलेले आसा. आमकां पोरक्याचो ताळो आयकूंक नाका जाल्यार आमी जेजूचो फाटल्यान येवपाची. जेजू आमकां कितें सांगता? येयात म्हणटा तुमी, म्हाज्या फाटल्यान या म्हणटा. हांव तुमकां जिवीत तें उदक जिविताची झर खंय दितलो म्हणटा. झर पयल्या न्हू कोणी? झर कितें करता? व्हांवत आसता न्हू. तशी आमी व्हांवत रावंक जाय, म्हणजे मेळटा तेका देवाचें उदक दीत दीत रावत आनी ती झर व्हांवत रावतली. एग्जाम्पल दिल्लें न्हू हांवें तुमकां पयलीं. बांय कितें करता? एकाच जाग्यार आसता न्हू. तें कितें एग्जाम्पल? म्हाका आनी म्हाज्या फॅमिलीक पुरो, दुसऱ्यांक नाका. तें कितें? बांय. बांय पयल्या न्हू घरांत आसता न्हू, ती वयता भोंवंक अशी. झर कितें करता? खंय वाट मेळटा थंय फुटत 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 वयता न्हू. तें कितें? आमी ती सगळ्याक फुटत फुटत वयता आनी कोण मेळटा तेंकां खंयच्या गांवांनी वचून देवाचें उतर दिता. आमी झर न्हू सगळीं. काय बाय? झर जाल्यार फुटतली न्हू, दळमळीक वयतली न्हू. तेका लागून जोण एकल्याचे दवरलेले आसा. आमी कोण आनी आमी कोणाचो पाटलाव करता ते पळया. ते 26 26 and 27 John 10. पूण तुमी भावार्थ धरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतली न्हय. पळय, तुमी भावात धरिनात म्हणटा म्हणून तुमी म्हाज्या मेंढरांतली न्हू म्हणटा तो. कोण भावात धरता ती म्हाज्या मेंढऱ्यांतली म्हणटा तो, म्हाज्या हिंडांतली म्हणटा तो. भावात धरता ती. तेका लागून तुमकां चड गरजेचें कितें? भावात आमकां चड गरजेचो. सांगला न्हू तुमकां. आतां पळय तो कितें म्हणटा? पोश्टो म्हणटा पळय, भावात धरिना ती म्हाज्या हिंडांतली न्हू म्हणटा तो. म्हाज्या हिंडांतली न्हू म्हणजे म्हाज्या जेजूच्या हिंडांतली न्हू म्हणटा. भावात धरिना ती म्हणजे आमी दुबाव धरता ती. दुबाव धरता ती कितें? ती सेपरेट. पळय कितें म्हणटा आनी फुडें. म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाजी मेंढरां म्हणटा पळय, म्हाजी कोण आहा ती म्हाजो ताळो रोखडोच आयकतली आनी म्हाज्या फाटल्यान येतली ती सारकी. केन्ना येतली? जेन्ना तेंकां पोरक्याचो ताळो आनी जेजूचो ताळो आयकूंक येतलो तेन्ना ती कितें करतली? वो पोरक्याचो ताळो वो म्हाका न्हू, वो म्हाजो जेजूचो ताळो आनी तेच्या फाटल्यान ती येतली धांवन सारकी. आमकां कळोंक जाय खंयचो पोरक्याचो ताळो आनी खंयचो जेजूचो ताळो तो. पोरक्याच्या ताळ्या फाटल्यान आमी धांवात जाल्यार आमकां कितें जातलें? आमचें निसंटोल आमकां कांयच बरें मेळपाचें ना. हो पोरको कितें करता? हो तुमी पळयला न्हू जॉन 10:10 सांगता न्हू. चोर येता तो चोरूंक, नागूंक, इबाड करूंक, मारूंक म्हणटा तुमकां. कित्याक येता हो चोर? आमची शांती सोसकाय चोरपाक येता हो. आमी जेन्ना हो सोसकाय शांती आमची चोरली जाल्यार आमकां कांयच बरें पडना न्हू. पयला न्हू वाचला न्हू जॉन 10:10. पळया जॉन 10:10 मागीर चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. पळय कितें म्हणटा? चोर येता तो चोरूंक म्हणटा. चोरूंक आमचें कितें? आतां हो तो जेजूचो ताळो तुमच्या काळजान घातलेलो, देवाचें उतर घातलेलें आसा. हो कितें करता? हो पोरको येता आनी तुमच्या काळजांतलें तें उतर चोरून येता. तेका आनी तुमचे कडेन कसली गरज ना. तेका फकत गरज आहा कसली? तुमच्या ते काळजान ते रोयलाय तुवें बी न्हू, काळजान देवाचें उतर घातलाय न्हू, तें चोरूंक येता तो. चोरले म्हणून कितें जाता मागीर? आमी आदले भाशेन जाता न्हू.
आदलो स्वभाव येता न्हू आमचो सोडले बी सोडले जाल्यार आमी मागीर वायट वायट उतरां आमच्या तोंडांसून कित्याक ते तेका बरेपण ती उतरां तेका जाय तुज्या काळजान तेका नाका तूं तुज्या उतरान ती देवाचें उतर घातलेलें तो चोरूंक येता तुज्या भितरलें तें उतर आनी चोरलें जाल्यार तूं मागीर कितें जातलोय मागीर तुजे कडेन आनी चोरलें जाल्यार तुका कळोंक जाय वो कोण येयला म्हाज्या जिवितांत परको वो चोरूंक कोण येयला तेका आमी परक्याचो ताळो आयकूंक जाय सारको आनी आमी तेज्या फाटल्यान वचोंक कळना वयता तेन्ना आमी फसतली परक्याचो ताळो देवाचो ताळो आयकता तेन्ना आमकां सगळें साल्वसाव तारण मेळटलें आमकां केन्ना 1 John 5:8 म्हणटा न्हू आमकां 1 Peter 5:8 न्हू 1 Peter 5:8 मागीर हांगर येवया पळय आमी कोणाचो ताळो आयकता तो कसो येता आमच्या जिवितांत ताळो घेवन कसो येता आमच्या जिवितांत ते आमी पळोवया चतुर रावात पळय तो कितें म्हणटा चितूर रावात म्हणटा कित्याक सांगता तो चितूर रावा म्हणून वो परको येता आनी तुमच्या काळजांतले ते बी आहा ते उतर आसा ते तो चोरूंक येता तुमी जेन्ना ते तुमचे चोरले जाल्यार तूं आदल्या भाशेन जाता तेका लागून तो चितूर रावा म्हणटा जागृत रावा म्हणटा पळय फुडें जागृत रावात देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवां सारको पळय तो कितें म्हणटा गौरव घालतल्या शिवा सारको म्हणटा तो शिव न्हू शिवा भाशेन तो आवाज काडून येतलो तुमच्या जिवितांत तेन्ना तुमकां कळोंक जाय वो कोणाचो आवाज परक्याचो आवाज काय देवाचो आवाज ते तुमी वळखूंक कळोंक जाय तेन्ना तुमी वळखतल्यान वो देवाचो ताळो काय परक्याचो ताळो तेन्ना तुमकां कोण येतले वो परक्याचो ताळो तुमी तो परक्याचो ताळो वळखतल्यान तुमच्या जिवितांत सगळें साल्वसो तारण मेळटलें तुमकां आनी तो बी तुमचे चोरूंक मेळचे ना तुमी वळखत जाल्यार तो ताळो तो फुडें म्हणटा कितें पळय चतुर रावात जागृत रावात देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवां सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा पळय कितें पळय तो कितें तो फिरत आसा म्हणटा पळय कोणूय आपणाक गिरासूंक सापडात काय म्हणून कित्याक सांगता गिरासूंक तो चोर कित्याक येता तुमचे देवाचे उतर चोरपाक येता तो तुमच्या तोंडांसून कसलें उतर भायर सरता आनी तो मागीर रोखडोच येता आनी तें उतर घेता आनी वयता आनी तुज्या जिवितांत नाशाडी करता तो एका उतराक रावता तुज्या तोंडांसून तो फिरत आहा भायल्यान सारको आनी देवाचोय दूत थंय फिरत आसा तूं कोणाचो ताळो आयकताय ह्यो कितें करता हेंकां रोखडेच वायट उतर आयकूंक येता आनी तूं जेन्ना वायट उतर उलयता हे वयता आनी तुज्या जिवितांत नाशाडी करून हाडटा हेंकां कितें फकत हेंकां दुतांक देवाचें उतरूच आयकूंक येता हे कितें करता तूं देवाचें उतर उलयल्यार हे वयता आनी तुजे जिविताचें सालोसाव तारण घेवन येता कित्याक तूं उलयताय त्या उतराचेर आहा कोणाचो ताळो आयकताय तूं खंयच्या परक्याचो ताळो आयकताय तो जोण एकल्याचेर दवरलेले आसा परक्याचो ताळो तर आमी आयकून तो तेचो पाटलाव करता जाल्यार आमी फसता जेजूचो ताळो आयकून आमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां सगळें साल्वसाव तारण सगळेंच मेळटा आमकां तो सांगता पळय आमकां गिरासूंक रावता म्हणटा तो एका मनशाक तो गिरासूंक रावता म्हणजे तो तुज्या तोंडांसून कसलें उतर भायर सरता तें तो चिंतून रावता आनी त्या उतरा वरवींच तुजी नाशाडी करता मागीर आमी कितें म्हणटा म्हाका खंयचोच देव पावोंक ना हें पावोंक ना आमच्याच उतरा वरवींच आमी हें करून घेता आमच्या उतरा वरवींच आमी हें सगळें मानून घेता आमकां कांयच ना आमकां कितें जाता एकदां आमी आमचेच मायंडान आसता आनी आमकां कळना आमी चित्ता तेच चित्ता आनी मागीर आमी म्हणटा अरे हांवें कितले मागणे केले पूण आमची मायंड कितें दुसरेंच चित्ता आमी तर आमी त्या चिंतनाक सांगूंक जाय तूं जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना हे चिंतनाक मागीर कसलोच अधिकार ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता तें मायंडूय आमचें रिन्यू जाता आनी चेंज जाता आपल्या बोनाची नवसणी पयली जावंक जाय म्हणटा कळ्ळें न्हू चिंतून रावा देवसार तुमचो दुश्मन म्हणटा गरज घालतल्या शिवा सारको तुमकां गिरासूंक सोदता म्हणटा आनी 4:7 पळोवया कितें म्हणटा जेम्स
हांगा तर तुमी तर वसाच. अशें तर देवाक खालती जायात, देंवचाराचेर झूज करात आनी तो तुमचे तावन पळून वेतलो. पळय कितें म्हणटा हांगासर, देवाच्या उतराक म्हणटा खालती जायात म्हणटा, देवाचें उतर शिका म्हणटा. देवाच्या उतराक जेन्ना तुमी खालती जातले, देवाचें उतर तुमी शिकतल्यान तेन्ना तो देंवचार तुमचे सरशिलो पयस वयतलो म्हणटलो. आनी केन्ना पयस वयतलो, जेन्ना तुमी ते देवाक सुवात दितले तुज्या काळजान, देवाचें उतर शिकतल्यान तेन्ना देंवचार तुमचे सरशिलो पोवन वयतलो. जाल्यार तो पोवन वयचो ना. तुमी तेका लागून तुमी कोणाचो ताळो आयकतात चड आनी कोणाचो ताळ्या फाटल्यान धांवता तें जोण एकल्याचेर दवरलेलें आसा. हांव तुका सांगलां न्हू आतां, जेजू पळय कसो आपल्या जेजू सांगता जी आपल्या इंडान्ना तांकां सोदूंक वयता म्हणटा आतां तो. तांकां सोदूंक वयता म्हणटा, इंडान्ना तांकां देवाचें उतर दिवपाक. आमी म्हणटा हां काय आमचे फॅमिलीक देवाचें उतर फॅमिलीक आनी म्हाकाच पुरो म्हणटा आमी, काय आमी दुसऱ्या इंडांक सोदूंक वयता? हां कितें करता आमी? म्हाका आनी म्हाज्या फॅमिलीक पुरो? आं पुरो? म्हाकाच पुरो? काय दुसऱ्या इंडांक वचूंक जाय आमी? दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय देवाचें उतर, दुसऱ्यांकूय आमी वयर काडूंक जाय. ती पडटा जाल्यार तांकां खाला उडोवंक जायना, आमी तांकां वयर काडूंक जाय. कशी काडटली आमी वयर तांकां? हां देवाचें उतर उलोवन, देवाचें उतर शिकून आमी तांकां वयर काडटलीं. आमकां जायना आमकां केन्ना केन्ना, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? मोगूच करूंक जाय. ती देवाचें उतर आयकना न्हू, तांकां मोगानूच कार्य करूंक जाय. मोगान जेन्ना तूं कार्य करताय न्हू, ते कितें म्हणटा, आगो तुवें म्हाका बरें आयज मोगान समजयलें आं, मोगाच दिलें. मागीर तुका देवाचें उतर दिवंक मेळटा न्हू ताका. म्हाजे भितर कोण आहा जाणाय मुगो, ताका लागून हांवें तुका मोगान कार्य केला. जेजू आहा. मागीर ते कितें म्हणटाले, हय म्हाकाय हांवूय मुगो पयलीं हांगर वयताली, कॉन्वेंटान वयताली आनी कितें मागीर ते सगळें स्टार्ट करता मागीर पळय ते. तूं जेन्ना सांगूंक स्टार्ट करता तेन्ना तेन्ना थोड्यांक कितें जाता, थोडीं तुका रोकडीच आयकून घेता, थोड्यांक नाका, थोड्यांक मोगान कार्य करूंक जाय आमी. आमकां जाय आमचे कडेन तो मोग आसा तोच आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाय. दुसऱ्यांक मोग दिता तेन्ना कितें जाता, ते मागीर तुका आनीक लागीं येता. तें उरलां न्हू फुडलें 26 पळोवया, जॉन 10, 26, 27. पूण तुमी भावार्थ धरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. पळय कितें म्हणटा, तुमी भावार्थ धरिना. 27 वाच. म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. पळय कितें म्हणटा हांगासर 27 परस वाच. पळय म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. पळय कितें म्हणटा, म्हाजी मेंढरां म्हाजो ताळो आयकता आनी म्हाजो पाटलाव करता म्हणटा. म्हणजे कोण? ही आतां आमी सगळीं जाणां. आमी देवाचें उतर आयकता आनी तेचो पाटलाव करता. आनी ती आमी पाटलाव करिना. आतां आमी सद्या हांगासर येता म्हणजे कितें, आमी देवाच्या उतराचो येता हांगा देवाचें उतर शिकोवंक, म्हणजे आमी तेची ताळो आयकता. आनी ती म्हाजी मेंढरां ती सगळीं ताळो आयकता. ती पोरक्याचो ताळो आमी आयकना. पोरक्याचो ताळो आयकून आमी आतां पोरक्याचो ताळो आयकून आयकून आमी थकलेलीं आसा. थकोंक ना. आतां आमी देवाचो ताळो आयकुया. देवाचो ताळो आयकता तेन्ना कितें जातलें आमकां, आमचे जिविताची वाड जातली. देवाचो ताळो आयकता तेन्ना आमकां पोरक्याचो ताळो आयकूं नाका. आतां आमी वाचलां न्हू, देवाचें उतर घ्या आनी देंवचार तुमचे सयशिलो पोवन येतलो म्हणटा. देवाच्या उतराक खालती जायात जाता तेन्ना कित्याक सांगता देवाच्या उतराक खालती जायात म्हणून तो, तेन्ना तुमी देवाच्या उतराक खालती जातले, देवाचें उतर शिकतल्यान आनी देवाचें उतर तुमी हें करतले तेन्ना कितें जातलें तुमकां कळटलो वो कोणाचो ताळो आनी वो
कोणाचो ताळो आनी हो देवाचो ताळो ते तुमकां वळखोंक कळटलें. आमकां परक्याचो ताळो वळखता जाल्यार आमी कितें करतलीं परक्याच्या फाटल्यान धांवतलीं. ताका लागून जेजू आमकां स्पश्ट सांगता आपूण आपलो ताळो आयकता आनी आपल्या फाटल्यान ती येतली म्हणटा. कोण ती आमी सगळीं म्हणटा. आतां देवाचें उतर तुमकां शिकयता थंय मागीर कितें जातलें आमचो ताळो आयकता आनी आमी तेच्या फाटल्यान वयतलीं आनी देवाचें उतर आमी शिकतलीं न्हू. हा आमी म्हणटा न्हू स्वामी म्हाजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणटा न्हू आमी म्हणिना म्हणटा न्हू सगळीं स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना म्हणटा न्हू. मागीर कित्याक म्हणटा तर आमी म्हाका पयशे ना घरान कांय ना जेवण ना हें ना कितें म्हणटा आमी स्वामी म्हाजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गवळी आमच्या सांगाताक आसतलो आमकां कितें कमी आसतलें हा तुमी म्हणूंक जाय स्वामी म्हाजो गवळी आमी बेश्टेच म्हणटा वयल्या वयर पूण आमी आमच्या जिवितानूय घालूंक जाय. आमकां सगळें आसा आमच्या कामार धंद्यार आमकां वाड आसा आमकां लुकसाण ना आमकां कितें जाय तें सगळें आमच्या गरजांनी देवान ऑलरेडी आमकां दिलेलें आसा. स्वामी म्हजो गवळी म्हटल्यार कांयच म्हाका उणें ना म्हणटा तेन्ना आमी त्या गवळ्याक सांगता खरेंच जेजू गवळी तूं आमचो आमच्या जिवितान तूं येयलाय म्हटल्यार आमच्या जिवितान कांयच आमकां कमी ना. आतां आनी ती खूब फावटी घेतलेली आसा टेस्टिमोनी ती बायले कडेन तिका 3,000 जाय आसले. कितले 3,000 जाय आसले तिका. ती सारकी गरीब. तिका कितें सांगलें का पास्टरान तूं जेजू म्हाज्या सगल्या फिलिपियन 4:19 तिका म्हटलें आनी स्वामी म्हाजो गवळी फिलिपियन 4:19 म्हटलें तिका जेजू म्हाज्या सगल्या गरजांनी उदारपणीन पावता. स्वामी म्हाजो आनी ते म्हणीत रावली पयशे दिश्टी पडना. ती म्हणटा आनी तिका पयशे दिश्टी पडना. पूण तिणी बाजारान गेली एक नुस्तें हाडलें एक फीश घेवन येयली. ती कातरतना फिशान कितें आसलो एक हय भांगराचो एक धाकटुलो गुळो आसलो. तेजी किंमत कितली 3,000. पळय जेजू कसो आमच्या गवळी आमचो कसो गरजांनी पावता पळय. आमी उलोवंकूच जाय. ती सारकी गरीब आसली पूण तिका खबर ना तिचे 3,000 तिका कशें मेळटले ते कोण हाडून दितलो तिका खबर ना. पूण स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. आमी म्हणटा तेन्ना गवळी वचोन आपलें काम करता आनी आमी जेन्ना उचारिनाच जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच जावपाचें ना. आमी म्हणूंक जाय जेजू म्हाज्या सगल्या गरजांनी म्हाका पावता. जेजू म्हाका ना त्यो वस्तू म्हाज्या जिवितान आसाच्यो करून दाखयता. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां हे सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितान येत रावतल्यो. नाल्यार आमच्या जिवितान आमी मनीस ना जाल्यार कांयच जावचें ना. आमी कोणाचो ताळो आयकता मागीर आमच्या जिवितान जर आमकां कांयच ना म्हणटा वो परक्याचो ताळो आयकून आमी त्या फाटल्यान वचत जाल्यार कितें जातलें आमी परक्या भाशेन जातलीं. आमी फकत कंप्लेनिंग सगळें तें करतलीं परक्याचो ताळो आयकून. आनी आमकां तो देवाचो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर शिकोवंकूच जाय. देवाचें उतर आमकां कशें मेळटा देवाचें उतर आमकां फकत बायबल वाचल्यार बायबल शिकोवनूच मेळटा आमकां देवाचें उतर. आमी जेन्ना शिकतलीं वाचतलीं देवाचें उतर आनी तें बाय हार्ट करतलीं तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातलीं. आमकां कितें जालें आमकां ती 4 मागणी उस्त्या खोती मागणी जाणाय ती आमकां पाठ कर सांगलेली बाय हार्ट कर सांगलेली. ती तर तुमी तर ते उस्त्या खोती मागणें तर तुमी रात आनी दीस म्हणीत न्हू तेतूर सगळें आसा सारकें. तेतून तुका मोग करूंक शिकयता सगळें वायट बांदपास तें सगळें तें उस्त्या खोती मागण्यान आसा. आमी जेन्ना उस्त्या खोती मागणें उचारता तेन्ना आमच्या जिवितान पळोवंक जाय तुमी उस्त्या खंती सगल्यांक आसा न्हू ना. ताका लागून ते उस्त्या खंती पासत ते मागणें दिलेले आसा ते तुमी म्हणूच रावंक जाय. जेन्ना तुमी म्हणटले आनी ते उस्त्या खोती मागणें न्हू तुमच्या जिवितान मिलाग्री अजापां जातलीं. आनी तुमी स्वामी म्हाजो गवळी म्हटल्यार तुमी गवळ्याचो पाटलाव कसो करतलीं तुमी गवळ्या फाटल्यान कशीं धांवतलीं तुमी. गवळो तुमकां येता सोदूंक तुमकां कळोवंक जावो
हो ताळो कोणाचो हांव आयकता आनी त्याच्या फाटल्यान वयता. गवळी आमकां कितें करता, गवळी मेंढरांक घेवन वयता तेन्ना तो सारको मेंढरांक आपली मेजता आनी व्हरता मेंढरां, आनी येताना तांकां तो सारकी हयट 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 करून आपल्या घरा हाडटा. तांकां तर घरा हाडिना जाल्यार ती जळा धांवतली, कित्याक तांकां घरा येवपाक कळना. तांकां फकत गवळ्याचीच गरज आहा. तांकां मेंढरांक फकत गवळ्याची, थंयच आमकांय जशी गवळ्याची चड चड गरज आसा. आमकां गवळी ना जाल्यार आमच्या सांगाताक आमी एक पावल सुद्दां फुडें घालूंक जायना, कित्याक गवळी आमकां हाताक धरून चलयता. गवळी आमच्या सांगाताक आमकां खंय खंय व्हरता तो आमकां खंयचे आमकां कितें ताण लागल्यार कितें जाल्यार जाल्यार गवळी आमकां उदक आसा थंय आमकां व्हरून पावयता. कित्याक हो गवळी आमचो इतलो इम्पॉर्टंट आमकां सारको गवळ्याचोच आमी चड पाटलाव करूंक जाय. गवळ्याक सोडून आमी दुसरे कडेन वयता जाल्यार आमी ताचो पाटलाव करिना, ताका आमी सोडून वयता गवळ्याचो पाटलाव. आनी एक कोटेशन पळोवया, लास्ट घेवया. आयजाया 40:11 पळय, असो गवळ्याचो पाटलाव करतलोय जाल्यार तूं कितें करूंक जाय, तुका फकत तूं देवाच्या उतरान रावूंक जाय आनी गवळी कितें सांगता त्या उतराक तुमी वचोंक जाय. आनी देवाच्या फाटल्यान वयता तेन्ना गवळी आमच्या सांगाताक रावतलो आनी आसतलो. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. मेंढरा राखणो कसो आपल्या हिंडांक चरयता तो घेवन गेला तो. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्यांक वेंगयता. पळय, आपल्या हातांनी त्या मेंढराक वेंगयता म्हणजे आमकां आपल्या हातांनी तो वेंगून घेता आनी आमकां आमचो मोग करता तो. पयल्या न्हू त्या मेंढराक कशें घेतलेलें आहा ते खाकेन तेका म्हणटा तशें आमकां तो वेंगयता, एकल्या एकल्याक म्हणटा तो. आपल्या वेंगेन घेता, खाकेन घेता आनी ताका वेंगयता म्हणटा तो. परत एकदां वाच आनी एकदां सारकें आयका पळय. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्यांक वेंगयता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्या शेळयांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. पळय तो कितें म्हणटा, आमकां उखलून दवरता म्हणटा मेंढऱ्यांक म्हणटा तो म्हणटा. आनी पोरां काडलेली ती हिंड आहा तांकां म्हणटा तो सेपरेट तांकां आपूण सारको हें करता. पळय आमकां कितलो मोगाचो आहा पळय मेंढरो आमकां चड हो गवळी मेंढरो चड हो गवळी आमकां कितलो इम्पॉर्टंट आसा आमकां सारको. हो आमकां गवळी कितें करता, आमच्या हर एक घरी आमच्या सांगाताक आसा तो गवळी जर आमच्यान ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. पयला न्हू हिंडान व्हरता तांकां चोरोवंक आनी तांकां कशी हाडटा, तांकां बरी वेंगयता, तांकां खाकलेन उखलून दवरता बीन तो सारको. तसलो आमचो गवळी. तो गवळी आमकां एकट्याक आमी तर जशी हिंडाक गेली, आमी खंयसरी सापाडली, खंयसरी वायट रस्त्यान गेली जाल्यार हो आमकां हाताक धरता, आमचें उखलून दवरता आनी आमकां सांबाळून घरा हाडून सोडटा आमकां. असलो आमचो मेंढरो, येतलो आमचो गवळी सारको. ह्या मेंढराक कसो आपलो जीव दिता तो पळय. एकट्यानी आमी चिंतूंक जाय, हो खरोच गवळी आमचो गवळी आमच्या पासत एकट्या पासत हो जीव दिता आनी हो आमकां जाय इम्पॉर्टंट आसा. हो मेंढराचो पाटलाव करतली तेन्ना आमी केन्नाच काळोखान सांपडची ना. आमी सगळीं उजवाडार पळयतलीं. आमी म्हटलां न्हू आतां, आमी स्वामी म्हाजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणटा तो. गवळी जर आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमकां किद्याचीच आमकां बेपरवा ना. आमकां तेचो गवळ्याचो पाटलाव करतना आमकां समजोंक जाय, तुमकां आतां कोणाचो ताळो आयकता आनी कोणाचो ताळो तुमी विचारता ती. कळ्ळां न्हू तुमकां आतां? कोणाचो ताळो आमी आयकतली? बऱ्या गवळ्याचो. बरो गवळी कोण? जेजू जर आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमकां कितें वायट येतलें? आमकां कोण कितें म्हटल्यार लागतलें? गाडी ओवरटेक केल्यार लागतलें कितें? बशीन कोणी हात मारल्यार?
शिटार कोण बसल्यार आ आतां आमी हांगासर ना 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 म्हणटा आतां आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय न्हू सारकें शिटार कोण बसल्या ए लेडीज सीट उठ 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 आ पयला न्हू जाता न्हू तेका लागून आमी कोणाचो ताळो आयकता आनी कोणाचो ताळो उलयता ते आमचेर आहा जोण एकल्याचेर हा आमी तर परक्याचो ताळो वळखता जाल्यार आमी परक्या फाटल्यान वयतलीं परक्याची उतरां उलयतलीं आमी तर जेजूचो पाठलाव करता जाल्यार आमी जेजूच्या उतरान उलयतलीं न्हू कार्याक करतलीं देवाच्या उतरान ओगेस रावतलीं जे जोण एकल्याचेर दवरलेलें आसा आमकां कोणाचो ताळो चड इम्पॉर्टंट आसा आमी कोणा फाटल्यान धांवतलीं आमकां वो जेजू आमकां सांगता 99 सोडटा आनी एके शेळे फाटल्यान धांवता ती आमी जोण एकली तेका लागून आमकां कितलो इम्पॉर्टंट हो गवळी आसा तो आमी जोण एकल्यान चिंतूंक जाय हो गवळ्याचो पाठलाव करतना आमी तेचोच पाठलाव करूंक जावो हो गवळी आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना हे आमी थीर रावूंक जाय गोड दवरूंक जाय आमी हो गवळी तर म्हाका सांगता म्हाका हो गवळी सांगता आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना लास्ट घेवया आमी आयजाया 49:15 म्हणटा न्हू तुजी दुदाक दिलेली बाळकाची आवय सुद्दां तुका विसरत म्हणटा पळय 15 न्हू 15 हय हय 49:15 न्हू कोण एक बायल हय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय आपणे जल्म दिल्ल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना पळय कितें सांगता एक जल्म दिलेली आवय म्हणटा धाकटुल्या बाळकाक म्हणटा विसरत म्हणटा पूण आपूण तुका केदीच विसरचो ना म्हणटा जल्म दिलेली आवय पळोवंक ना तुमी पळोवंक ना धाकटुले किटीक सुद्दां घरा कडेन उडयता आनी भायल्या गांवांत वयता पळोवंक ना आजे कडेन आज्या कडेन सांडून पळय आवय बापूय सुद्दां आपले म्हणटा धाकटुल्या भुरग्याक म्हणटा विसरत म्हणटा पूण हांव तुका केदीच विसरचो ना हें आमकां चड इम्पॉर्टंट न्हू केदीच विसरचो ना सोडचो ना आनी सांडचो ना ह्या उतराक जेन्ना आमी थीर रावतलीं रिगून रावतलीं तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातलीं पळय एक धाकटुली बाळ आवय म्हणटा आवय विसरना आपल्या भुरग्याक आ थोडी विसरता न्हू थोडी पळय जाल्यार तांकां एबॉर्शन करून मारता कितें करता न्हू ती सांगता ती सुद्दां म्हणटा आपल्या भुरग्याक विसरतली म्हणटा जल्म दिलेली म्हणटा आपूण तुका केदीच विसरचो ना म्हणटा आपूण उतराक थीर आसा म्हणटा जेन्ना आमी कोणाचो पाठलाव करतली खंयचें उतर आमी घेतली जेजू आमकां सांगता आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना आनी हांगूर सांगता तो आमकां आवय बापूय सुद्दां तुका विसरत ती जल्माक दिलेली पूण आपूण तुका केदीच विसरचो ना आनी सांडचो ना आमकां कळोंक जाय आमी खंयच्या गवळ्याचो पाठलाव करता कोणाचो पाठलाव करता आमी खंयचें उतर आमी घेता तें जळ एकल्याचेर दवरलेलें आसा आमकां हें उतर घेता तें सुटका दिता आमकां हें उतर घेता तें आमकां पेखयता तें आमी जण एकल्यांनी चिंतूंक जाय आमी कसलें उतर उलयता आनी कोणाचो पाठलाव करता तो थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 कितें तरी समजलें आ गांठीक मारून कितें तरी व्हरतल्यान आ कितें तरी गांठीक मारतल्यान मारला मरे आ आ काय आमी कोणाचो ताळो करता ते आमचे जण एकल्याचेर दवरलेले आसा आमी बऱ्याच गवळ्याचो पाठलाव करूंक जाय आमी आतां सगळीं जाणां म्हणया सोबी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कोणाक टेंशन आहा कोणाक भिरांत आसा कोणाक पयशांचे प्रॉब्लम आसा कोणाक रिणाचे प्रॉब्लम आसा कोणाक घरांत शांती ना कोणाची फॅमिली जेजू कडेन येवंक ना तेंच्यांनी सगल्यांनी म्हणूंक जाय स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना कोणाक सगळे
आनी कोणाचें प्रमोशन जाय, कोणाक काम जाय, कोणाक सारकी तकली दुखता, पांय दुखता, फोडा पड जाता, तुमी सगळीं म्हणल्यार हो गवळी आमकां पेखयता, सुटका दिता. तुमी कितें म्हणटले हांगासर आमकां हात दवरल्यारूच पेखवणी जाता. हांगासर हात धरून पेखवणी जायना. हांगासर तुमची सगळीं उतरानूच पेखवणी जाता. आमी थंय प्रीच करता, थंय तांकां सांगता आमी सांगता आमी हात धरून प्रे करिना कोणाचेर, आमी उलयता त्या उतरा वरवींच तुमकां सुटका मेळटा. हें आमी तांकां सांगता आनी कितें प्रेकोणी आसा जाल्यार तांकां उबें करता आनी तांकांच म्हणूंक लायता आनी तीच म्हणटा आनी तीच बरी जाता. तो हे तुमी हांगासर जेन्ना म्हणटले तेन्ना तुमचे सगळे बांदपास कितें आसलेले सगळे तुमचे ह्याच वेळार तुटून मोडून पडले जेजूच्या नांवान. ह्या बऱ्या गवळ्याचो जेन्ना तुमी पाटलाव करता, बऱ्याच गवळ्याचो तुमी जेन्ना ताळो आयकता, वो गवळी तुमकां सगल्या रिणांतले मेकळी करता. सगळी तांच्या जिवितांत कितें आसलेले नाश, भुरग्यांचे प्रॉब्लम, भुरगीं शिकना, दो आसा ती सुद्दां सगळीं नॉर्मल जाग्यार येवन शिकता. कोणाक दिश्टी पडना, कानान आयकूंक येना, मायग्रेन प्रॉब्लम आसा, सगळे हार्टाचे प्रॉब्लम आसा, सगळे हेच वेळार तुमचे नाश जावन गेले म्हणून सोत माना जेजूच्या नांवान. कोण हॉस्पिटलान आसा तांकां कितें किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम सांगला, पांय सुजला, हे तुमी विजन करा, ती ऑलरेडी बरी जावन आपल्या घरा पावले म्हणून आर्गां दिया. जोर येता, थंडी जाल्या, कितें जाल्या ते सगळे जेजूच्या नांवान ह्याच वेळार तांकां सुटका फावो जाल्या. कित्याक 1 जॉन 4:4 म्हणटा म्हज्या भितर आहा तो स्ट्रॉंग आसा, ते ह्या वायट आत्म्या परस अदीक बोलीस म्हणटा. ताका लागून तुमच्या भितर कोण आसा ते तुमी चिंतूंक जाय. ह्या आमकां दुयेंस पिडाचो आमकां कांयच लागचो ना. आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा, तो वट्टो आसा, तेज्या पेक्षा ह्या मेल्या आत्म्या परस अदीक बोलीस. तुमकां जाय तुमी विजन करा, आपली फॅमिली सगळी साल्वार जाल्या, जेजू कडेन येयलेली आसा ना सुद्दां जाल्यार ती तुमी भावाक सांगता दिसना त्या वस्तूचेर तुमी सोत माना. म्हाजी सगळी फॅमिली ह्या इंडान येयलेली आसा, हिंड जाणा न्हू, सगळी हिंडान येवंक जाय म्हणटा तो सांगता. तेन्ना जी तो सगळी आमचो ताळो आयकता आनी जेजूच्या हिंडान येयल्या म्हणून तुमी आर्गां दिया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हणा तुमी सगळीं दोळे धापा आनी तुमचें विजन करा आनी सगळीं म्हणा स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणेना, 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 स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणोना, स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणेना, 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 स्वामी म्हाजो गवळी म्हाका कांयच उणेना. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. भावार धरा तुमी मागला ते तुमकां मेवले म्हणून सोत मारा म्हणटा न्हू. दुबावाचे मागणे न्हू, भावार्थाचे मागणे. तुमी मुटला ते तुमकां सगळे मेवलेले आसा. तुमची सगळी फॅमिली जेजूच्या हिंडान येयलेली आसा. हार्गा दिया. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. थँक्यू जिजस.